ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमाम रे कुपेंबलोले सवेस पोजितायसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बापाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयो बाबा पुताय पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. हो म्हणजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली स्वर्गावत हो स्वर्गावर बोग करून चड गरज आसलेलें. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लोग्नांक सोमी जेजून उचोऱ्यां करून आपली ओळख दिली. आमचे बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज हेज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तान्यां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. नोमाम मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू. भांगीत मरे देवाची माये आमो पापां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेन बलोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मोदें तूं सदो आनी सदोचो आपूण जेजू.
मागीर मेरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या बायमून सदां सदांकला आमेन. हो म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली सगल्या आत्म्याक स्वर्गा वरबो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगटलें आनी आपल्या शिसांक जीव बरो मांडून मन बदलूंक शिकवण दिली. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलोले सवेस पोचितायसा ओसरा मदें तूं सोदो आनी सोदोचो जेजू. भगवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. म्हणून बाबा पुताय पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हणजे बोगस न्यूज आमकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली सगल्या आत्म्याक स्वर्गा वरबो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू पडजोलीत जालो आनी ताचें आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर तूं मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर तूं मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर तूं मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर तूं मरे देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस पोवचे तें सा
उसरेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजेचो मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेन बरले सर्वेस पोच तेसा उसरेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजेचो मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेन बरले सर्वेस पोच तेसा उसरेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजेचो मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेन बरले सर्वेस पोच तेसा उसरेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजेचो मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेन बरले सर्वेस पोच तेसा उसरेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजेचो मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेन बरले सर्वेस पोच तेसा उसरेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पुजेचो मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच आमेन. ओ म्हणजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली सगळे आत्म्याक स्वर्गा व्हर बूक करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडून आमचे मोदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमचे बाबा सर्गीच्याचें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज एक आमकां दी आनी आमी आमची चिकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाचे माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाचे माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाचे माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुपेमलोले सवेस पोजी थायसा ओसरे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पुजेचो भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. म्हणून बाबा पुतान पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. हो म्हणजे जिजस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली सगल्या आत्म्याक स्वर्गा व्हरपूक करून चड गरज आसलोल्या. नोमान राणे कावटीचे माये तुजगे आमचें जिवीत अमृतान बरवसो आमी पदेशी बालकां तुका उलो माता हे तुकाच्या कोणांत हाचकास सुस्कास सोडून टोडून करून मागीर तुका प्रार्थना
आमच्या दोया शेरांनी तुजी काकुटीची नदर घाल तूं कोलवोन तो लोभ आमकां मरे हे पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय पाप साहेबाच्या येते सांव पासत आमचे बाबा चोरकीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो एक रायस हें आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नोमाम रेक पेंबलोले सवेस पोची आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेदार माई मुळो बाबा पुताय पवित्र आत्म्या आनी आतां सदां सदां देवा मुखार उबो रावन शाक आमचे मोदल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब मनयता कितें भाशेन रुजाय सायबिणीचे मजतीन सगल्यांक तुमकां आशिर्वाद मेळूं हे भेटेंत आमी मागुया आयचे मिसाचे भेटेन आमी कितें भाशेन पवित्र त्रित्वेचो मोग दिनवासून मीस भेटयता सिमा फेर्नांडीस ताचे बरोबर आमी सगल्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासुया आयज वानिया कुतिनो आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया मारिया पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया डॅरल आनी मोनिका फिग्रेडो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात दोगूय जाण तेच बरोबर आयज तांच्या लग्नाचें वरस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया आयज सायबिणीची भेट जातली समुदाय ऑर्चर्ड बे
ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर सायबीण मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणी आज पवित्र सभा बागयोंत रुजाय सायबिणीची आंकवार मारीची परब समोरुमता. रुजाय म्हणजे आमकां मुकुट गुलाबाचो. 15व्या शेंकड्यान पापसाय पियूस पांचव्यान आनी दिनवासनेच्या मोनान बॅटल ऑफ लेपांतो आमी म्हणटा हें झुजल्या उपरांत तुर्कीचे राड ते विजय जाले आनी ह्याच दिनवासनेच्या मोनान ही परब समोरुमूंक ताणें येवजिले आनी स्थापीत करून दवरली. आमी दर दिसाक एक सायबिणीची ही परब समोरुमता. पूण रुजाय सायबीण आमी तेर्साचे मागणें करता तेन्ना सायबीण माय आमकां म्हणटा दर एका तेर्साच्या मागण्यांत तुमी तुमच्या पातकांचे राड जरजून तुमकां सर्गीचें राज उदीक आनी उदीक जोडून घेतात. जो मनीस दर एक तेर्साचें मागणें करता तो तेर्स करतलो आनी आपलें पातकी जिवीत सोडून दितलो. आमचे जिवितांत दर दिसाक आमी तेर्साचे मागणी उदीक मोगान करूंक आमकां खतखत्यान यमिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागीर सदांच्या कुवारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कुश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन सीस जेरुजल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो तो दोंगर जेरुजल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले ते उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, माथ्यो, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिये आनी ताचे भाव भयणी बरोबर तशेंच हेरां वस्तुऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हजे तारका देवा सोवें मुरगोडटा. परतून म्हणया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हजे तारका देवा सोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिंडकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टान म्हाका
केली अजापां पवित्र उच्चीत सदां उच्चीत ताचें नांव. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवाक सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणगेचे पिणगे काकूत दाखयत आसा. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनांत गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयलीं शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकलाल्यांक दादूस करता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली दवरून परतिता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उडगास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्रामाक आनी ताच्या दुवापुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सोदोवी, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे थावन उदेला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमचे मोदे कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी तो मोदयांनी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तानुशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिडी घाल्या आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरोंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदीत ताका मेळटलें, आनी दारार मारीत ताका दार तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासडी मागीत जाल्यार तो ताका मासडेचे सुवातेर सोरोप काडून दीत असो तुमचे मदें कोण आसा जायत, वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हाका तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक काणी आसा. एक गाडू एका होणांत पडलें आनी तें रडत आसलें. म्हणटच ताचो दोनी ताका काडूंक ताका राजू घातलो, ताच्या गोड्याक बांदलो आनी वयर काडूंक तो येवशिलें. पूण हें गाडू वयर येना जालें.
शेकी ताच्या दोनयान या चिंतलें की हें गाडू दुसऱ्यांनी ओडलें जाल्यार तें वयर सरोना, म्हणटच ताका थंयच हांव माती घालून पुत्ता. म्हणटच ताणें कचरो एकठांय केलो, माती घेतली आनी ह्या गाडवाचेर उडयत रावलो. जितलो तो गाडवाचेर माती उडयतालो ते गाडू फापुडटाले आनी हे मातयेचेर वयर रावताले. आनी अशें करून गाडवान तो आख्खो होंड भरल्या उपरांत आपली वाट सोदली आनी वयर ते येयलें. म्हणजे ताका आपल्या जिवितांत जिवंक जाय आसलें, म्हणटच आपूण मरूंक नाका आसलें देखून ताणें आपल्याची येवजण आपले एकमतीन ताणें काडली. बाबा भयणो, संवसारांत आमी जियेता तेन्ना आयचें शुभ वर्तमान काय बरें. एक पावणो एका मनशागेर आयलो आनी हो रातचो उठून आपल्या इश्टा लागीं गेलो. फुडें आख्खो दीस तो थकलो आसतलो. थकल्या उपरांत आपूण न्हिदूंक गेलो, त्याच वेळार ताच्या घरांत सोयरो आयलो. फुडें ताच्या घरांत कांयच नासलें देखून उश्णें मागूंक शेजाऱ्यागेर तो गेलो आनी ताणें म्हणलें, तुजे लागीं 4 उंडे आसा जाल्यार म्हाका दी. आनी शेजारी म्हणलो, वो सांगासलो कित्याक येयला, आमी न्हिदूंक गेल्या, आतां आनी डिस्टर्ब कित्याक कोत्ता. पूण बाबा भयणीनो, ताणें आपल्या सोयऱ्याक सोनीमान करची गरज आसली, कांयच नासलें देखून ताणें ताका बुडयत रावलो आनी ह्या ताच्या शेजाऱ्यान उठून ताका फावो ती मजुरी दिली. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता. आमी मागणें करता, आमी देवा लागीं मागता, देव आमकां दितलो अशें आमी प्रार्थना करता. आनी देव जायते फावटी आपल्याक जाय त्या वेळार आमकां दिता. जायते फावटी आमच्या घरांत सरोन कोणूय तरी येता, च्या पिवंक येता, आपल्याचे सगळे प्रश्न आमकां सांगता, अशें जालें तशें जालें. आमकां कोणेक मजत करूंक दिसता पूण जायना आमचे लागीं. जायते फावटी फोनांतल्यान आमकां जायत्यो खबरो मेळटात. दुसरो आमची इश्टीण, आमची सोयरी दायरी म्हणटात, पळय हांव बरी ना, म्हाका कॅन्सर जाला, म्हाका ही पिडा जाल्या. आमकां दूख भोगता, आमकां दिसता आतांच धांवून ताका मजत करची, पूण जायना बाबा भयणो. वी फील युजलेस, समटायम्स वी फील हेल्पलेस. असल्या वेळार असले परिस्थितींनी आमी कितें करूंक जाता? जायते फावटी आमी देव आमचे सवें कितलो मोवाळ दोयाळ आनी कितले आमी देवाचेर पातयेवन आसाव तें आमकां पडीत जाता. आमी देवाचेर तर पातयेवन रावत जाल्यार देव आमकां सगळ्या गरजांनी पावता, देव आमकां आदार दिता. काय बरी जेसू आज म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी ताका मेळटलें, दारार मारात आनी तें दार तुमकां उगडटलें. आमी देवा लागीं मागीत, कसले बरवशान आमी मागीत जाल्यार आमकां मेळटलें. आमी तर आमच्या मागण्यांत सदांकाल खालती रावत, मागण्यांत आमी सदांच विस्वासी रावत जाल्यार देव आमकां दितलो. पूण जायते फावटी तर आमी मागण्यांत आमी दुसऱ्यो वस्तू घालीत दुबावत आनी देवाचेर आमी पातये नासतना दुसऱ्या वस्तूक आमी तर वेग मारीत जाल्यार आमकां त्यो वस्तू मेळनात आनी आमी निराशी जाता. आज आमकां एक शिक्षण बाबा भयणो जेसू दिवंक सोदता. म्हणजे तुमी तुमच्या मागण्यांत अदीक आनी अदीक धीरान आनी बरवशान मागणें करात, तेन्नाच की तुमकां मागता तें सुर्गीचो बाप दितलो. कित्याक तुमी सुर्गीच्या बापाचे नदरे मुखार व्हड म्हत्वाची, तुमी गरजेची, तुमी जावन आसात ताची मालगोडी भुरगीं. म्हणटकूच जें कितें तुमी मागतात बापा सोशी, बाप उदार मनान तुमकां दितलो. लेट अस हॅव पर्सिवियरन्स एंड डिटर्मिनेशन इन आवर प्रेयर. दॅट इज वॉट क्रायस्ट वॉन्ट्स टू टीच अस टुडे. आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना अदीक आनी अदीक धिरान आनी सगळ्या बरवशान त्याच देवा लागीं मागूंक आमकां गरज. आज भाऊ भयणो, रुजाय सायबिणीची परब आमी समोरवता. हांवें सुरवातेक म्हणलां 15व्या शेंकड्यान 1570 पोप पायस V हाणें आपूण जिखलो म्हणून बॅटल ऑफ लेपांतो हातून ताची विजय जाली, तुर्कीच्या आड ताणें जिखलें म्हणून ही परब स्थापीत करून दवरली. आनी बाबा भयणो, भाग्योंत मारयेची आमी ही परब समोरमतना आमी रुजाय सायबिणीची परब समोरमता. कसलो रुजाय? रुजाय आमी म्हणटा तेन्ना जावन आसा मुकूट सगळ्या गुलाबाचो. आमी जाणा गुलाब सगळ्या फुलां मदें एक राजा कशें. आमी गुलाबाच्या फुलाक पळयता तेन्ना आमकां बरें दिसता, आमच्या जिवाकूय आमुरको हांसो येता. ते भाशेन जेन्ना आमी रुजाय करता तेन्ना बाबा भयणो, दर दिसाक आमकां देवा लागीं आमी कितें ना कितें मागून घेता. पातकी जिवीत आमचें आमी पातकान रेवडटा तेन्ना दर एक मिस्तेर, दर एक गूट आमी नियाळटा तेन्ना सोडवणीचो इतिहास त्या गुटांत आसता बाबा भयणो. आनी आमी ह्या सोडवणीच्या इतिहासा वयर नियाळटा तेन्ना आमकां ही सोडवण फावो जाता.
आमी दर दिसाक आमच्या घरांत मागणें करता. अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. रुजाय सायबिणीचे मागणें आमी करता, तेच आमी करता तेन्ना उदीक आनी उदीक तोच देव आमच्या आदाराक पावता. आमी जे मनशां ह्या संवसारांत जियेता, कोश्टवता, आमी जायते फावटी आटे विट्यांक सांपडटा तेन्ना एक कोण आमी केलो जाल्यार, एक नमान मरे म्हणली जाल्यार देंवचार आमचे वेलो पयस वेता. ताळण्यो आमचे वेल्यो सगल्यो भावा भयणो ह्या संवसारांतल्यो पयसायता. त्याच भावार्थान बरवंशान हे सायबिणीक फुडें धरून आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक सायबीण मायेक आमी नमस्कार करिना, पूण तिका आमचो नमुनो कसो घेता तेन्ना बाबा भयणीनो रुजाय आमी आमच्या जिवितान उदीक आपणावया आनी हे रुजाय वरवीं सगळे आमच्या जिवितान येतले आटे विटे पयस करुया. उदीक आनी उदीक देंवचाराचेर झुजूंक हे तेर्साचे मागणें दर दिसाक आमी करूंक आनी दर एकल्याक आमकां जैत मेळून सर्गीचें राज फावो जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. कितें घालतायत ह्या हुंड्यात, कितें घालतायत रे घालशी, याज्ञिक बाबाच्या हातांत, कितें वेदीर दवरताय. म्हजो म्हजे काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आनी कूड, म्हजे काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबा भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आंकवार मरेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट निहाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची कारसां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकानशेक प्रितुमेचेर कितली वोडती तुजी विस्मिता, सोर काडी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोळेडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गात. तांचे वाखाणीक आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दलबारांचो सर्वेस्पो, सर्वेस्पो तूं, स्वर्गानी संवसार पहल्या तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोयसूर, उत्सर्गी तुका सोयसूर, सर्वेस्पराचे नावी
ताका सोय सोय, ताका सोय सोय, उंचोगी तुका सोय सोय, उंचोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडी. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आज किरीत भाशेन आपल्या लोकनेक उतर दिवंक वेता त्या एका जोड्या खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुजे बागेवन धरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. Perseverance and determination in our prayer is the need of the hour. दोर दिसाक आमी मागणें करता तेन्ना उदीक धिरान आनी बरवंशान आमचें मागणें जावंक जेजून आमकां बापाक बाप म्हणूंक शिकयला. खतखत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थरणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरोवशेन ओत्रेकता तर आमकां तुजें उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता आमची खुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. धीरान खालतिकायेन आनी बरवशान केल्ले मागणे केन्नाच आमकां परो घालचो ना म्हूण आश्वासन दितलो असतो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात म्हज्या कुडी रोगतान खुशी दादो सायात. म्हज्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात म्हज्या कुडी रोगतान खुशी दादो सायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. मुंडो मोडून पातात जिवान भरून वचात तुमी चुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. मुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी चुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. म्हजे कुडी वांगडा तुमची किल्लांक दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. म्हजे कुडी वांगडा तुमचे किल्लांक दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. प्रार्थुया.
देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश बरीत काळजान आमी परगटाव. ह्या आमचे सोडवणीचे गूट हांगा भोक्तीन समोरमूंक आनी ते आंकवार मारेचे गुलाब माळेंत भोक्तीन नियाळूंक ह्या संवसारान जेसूक ताच्या संतोशांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटोवंक आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आज सायबिणीची भेट ऑर्चर्ड बे ह्या समुदायान जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. उदीक आनी उदीक धिरान बरवशान आनी बाबार्थान आमचे मागणे आमी तीर धरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. रुजारी सायबिणी तूं आमची राणी, विसरो नाका गे माई आमची मागणी. कृपा दी आमकां दुखांनी रोडूच्या, आमची पातकां सोमेस्तांनी विनोदी कोर माये. तुझ्या पुता लागीं आमी सोडूच्या सोडगी देली विनोदी कोर माये. तुझ्या पुता लागीं आमी सोडूच्या सोडगी